नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. संसद भवन आवारांत भाजपा आणि विरोधी पक्ष वांगड्यांच्या विरोध प्रदर्शनात खासदारांक जाली धक्काबुक्की. दोनूय गटांनी पुलिशेन केली कागाळ. राज्यभर गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीचें आयोजन. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोंयकारांक भेटयली परबी. जम्मू काश्मीरात आतंकवादी मुठभेटीन 5 आतंकवाद्यांक मरण. कुलगाम हांगा काल सावन चालू आशिल्ली कारवाय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी घेतली प्रधानमंत्र्यांची भेट. वैयक्तीक भेट आशिल्ल्याचे सामाजीक संकेतथळाचेर केले जाहीर. पाकिस्तानाच्या बॅलिस्टिक मिसाइल कार्यावळींत सहकार्य करपी संस्थांच्या आड अमेरिकेन लायले प्रतिबंध. आता खबरो विस्तारान. संसद भवन आवारांत भाजपा आणि विरोधी सदस्यांच्या विरोध प्रदर्शनात भाजपाचे खासदार प्रताप सारंगी आणि मुकेश राजपूत जखमी झाले. सारंगी हांच्या म्हणण्याप्रमाण लोकसभेत विरोधी नेते राहुल गांधी हांणी एका खासदाराक धपको दिलो. हाका लागून ते तोल वचून पडले आणि जखमी झाले. प्रधानमंत्र्यांनी जखमी जाल्ल्या खासदारांची विचारपूस केली. तशेंच संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी ही घडणूक निंदनीय आसा अशें म्हळां. राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है, लेकिन आपका पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? इसलिए हमारा दोनों एमपीज बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हम लोग देखेंगे आगे क्या कार्रवाई उठाना है. राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास रख करके ये सारा चीजें समझ में आना चाहिए. मैं ऐसा हरकत करने का जो राहुल गांधी ने आज जरूरत किया है इसको धिक्कार करता हूं. मजगती राहुल गांधी हांणी प्रत्यारोप करीत सांगले की हे संसदेन भितर सरताले तेन्ना तांकां धक्को दीत धमकायले आणि संसदेन वचपा पासून आडायले. संसदेन वचप हो तांचो अधिकार आसा अशें तांणी म्हळें. धक्का मुक्की में कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का. और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे. कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या विधानावयल्यान संसदेन आयज बरोच बोवाळ जालो. विरोधी पक्षाच्या बोवाळाक लागून लोकसभा फाल्यां मेरेन स्थगीत केली. मजगती राज्यसभेतूय राहुल गांधी हांणी केल्ल्या कृत्याक लागून बरोच बोवाळ जालो. ताका लागून राज्यसभा स्थगीत करची पडली. आयज गोंय मुक्ती दिसा निमतान ताळगांवां गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर जाल्ल्या शासकीय कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्रध्वज हुबयलो. उपरांत गोंय पुलिसांनी दिल्ली मानवंदना मुखेलमंत्र्यांनी स्वीकारली. ह्या कार्यावळींत शासकीय अधिकारी व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. ह्या वेळार राज्य पातळीचेर संचलनाची सर्त जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत गोंयकारांक परबी भेटयली आणि 2037 मेरेन गोंय राज्याक उदरगत गोंय म्हूण फुडें व्हरपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें सांगलें. तो आमच्या सामुदायिक अस्मितायेचो मूर्त रूप आमच्या लढाऊ बाळ्याची गवाय जावन आसा. कारणाक लागून आमच्या स्वातंत्र्य शक्य जालें आनी ताका अतुलनीय त्यागाची याद करून दिवपी हो भांगराळो दीस जावन आसा. भारत देशाक स्वतंत्र मेळ्ळ्या उपरांत 14 वर्सां कळाव लागून लेगीत स्वतंत्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वतंत्र जगन्नाथराव जोशी, स्वर्गीस्त मोहन रानडे, स्वर्गीस्त बाळाराय मापारी, स्वर्गीस्त कर्नल सिंग बेनीपाल, हिरवे गुरुजी आणि शेषनाथ वाडेकर हांच्यासारख्या असंख्य स्वतंत्र सेनानी हांच्यांनी ही ज्योत पेटयत दवरली. म्हणून आमचे माणकुले गोंय हे देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले. 19 डिसेंबर 1961 या दिसा
पोर्तुगीजांच्या वसाहतवादी दहशतींतल्यान स्वतंत्र सेनानी 450 वर्सां भितर गोंयकारांनी सोशिल्ले कश्ट, त्याग आणि केल्ल्या अविरत संघर्षांतल्यान जोडिल्ल्या जैताचो हो परमोच्च खीण. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य केल्ल्या लोकांक राष्ट्रपती पदक भेटून भोवमानीत केले. तशेंच पुलीस अधिकारी, उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी, होमगार्ड, मुखेलमंत्री शौर्य पुरस्कार, कृषी विभूषण, कृषी भूषण आणि कृषी रत्न तशेंच उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ते पुरस्कार लेगीत भेटयले. मुक्ती दिन कार्यावळीन श्री शांतादुर्गा हायस्कूल दिवचल हांकां संचलनात पयले इनाम फावो जालें. इतले मजगतीं गोंय मुक्ती दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी समेस्त गोंयकारांक परबी भेटयली. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सामाजीक संकेतस्थळावेल्यान गोंयकारांक गोंय मुक्ती दिसाची परबी भेटयली. नवी दिल्लींतल्या गोवा सदन वाठारांत 63व्या गोंय मुक्ती दिसा निमतान एका खासा कार्यावळीन केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी राष्ट्रीय बावटो हुबयलो. ह्या वेळार खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोवा सदनाचे निवासी आयुक्त संजीव आहुजा हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीन गोवा सदनांतले अधिकारी, दिल्लीन रावपी गोंयकार आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. इतले मजगतीं गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या तालुको कार्यालयांनी गोंय मुक्ती दिसा निमतान खासा कार्यावळीचें आयोजन जालें. दिवचलच्या शासकीय इमारतीन आयोजित कार्यावळीन दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी वांटो घेतलो. राष्ट्रीय ध्वज उबयल्या उपरांत तांणी शासकीय मानवंदना स्वीकारली. दिवचलच्या आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी थळाव्या वाठाराच्या उदरगतीन दर एक नागरिकाच्या सहकार्याची गरज आसा अशें सांगलें. आणि उलयतना जर उलोवपाचें जाल्यार डेव्हलपमेंट लेवलाचेर उलोवपाचें. सो त्यामुळे होय बायपास सुरू जाल्ले थोडे इश्यूज जे आसले ते आमी सॉर्ट आउट करपाक घेता. ती रिटेनिंग हॉल पडलेली आसा. तशेंच आमी हे नुस्तें फक्त डेव्हलपमेंट करून पळयना जाल्यार आमचे खूबशे लोक आमचे सगळे गव्हर्मेंटांना प्रायव्हेट कंपनीनी आसात आणि हांकां इश्यू सदांच ESIचे सर्टिफिकेट घेवपाक आसलो. हल्लीच हांव आनी पेमेंट शेट आमी दोगांयनी मेळून लास्ट 1 वर्स आमी 1.5 वर्सां फॉलोअप केला आणि ESI ऑफिस आमचे ESI डिस्पेन्सरीन बिचोले सुरू केला. आणि ESI ऑफिस फक्त बिचोले तालुक्या खातीर ना तर बिचोली आणि 70 तालुक्या खातीर आसा. सो हांगाचे जे कंपनीनी लोक असले तांकां सिकनेस सर्टिफिकेट तांकां सगळे एनकॅशमेंट करपाक ही सगळी किंवा बिलां एनकॅश करपाक सगळी आता बिचोलीच्या बिचोले जातात. तांकां म्हापशा किंवा पणजे वचूंक ना. आणि हे ऑफिस आमच्या गोव्यात 6 ESI ऑफिस आसा. मडगावच्या म्हादाई सदना शासकीय केंद्रान आयोजित कार्यावळीन आमदार आलेक्स सिक्वेरा, आमदार उल्हास तुळेकार, मडगावचे उपनगराध्यक्ष बबिता नायक आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. ध्वजारोहण कार्यावळी उपरांत देशभक्तीपर गितांची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार आमदार आलेक्स सिक्वेरा हांणी थळाव्यांक संबोधित केले. आपल्या इश्ट क्रिस्तांव ब्रगांचो पुण्य सांगता विसव घेवपाक आनी आपली स्तुती मनोवपाक खातीर गोंया आयिल्लो. Seeing the situation prevailing in Goa under the Portuguese rule, तेणे फुडाकार घेवपाक थारायलो आनी हेच निमतान तेणे मडगांव लोया मैदानाचे लोकांक आपोवणे केले. To the Goans to rise against the Portuguese rule and oust them from the territories of Goa, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli. Post this non-violent satyagraha, protests were also organized through armed groups. म्हापशा जाल्ल्या कार्यावळीन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी राष्ट्रध्वज उबोवन मानवंदना स्वीकारली. ह्या वेळार कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हजर आशिल्ले. बाकी बाबाच्या कवितेन हांव म्हज्या विचारांक हांव वाट मोकळी करून दिता. तांणी म्हणा गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें महान, गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें महान, बडकणीची देवळां जाली लांबण दिवे प्राण. पोर्तुगेजाच्या सत्तेंतल्यान गोंय मुक्त जावचें म्हूण जे झुजले आनी प्राणाचें बलिदान दिलें त्या स्वातंत्र्य सैनिकांक म्हजी आर्गां. जे स्वातंत्र्य सैनिक ह्या संवसारांत आसात तांकांय म्हजें नमन.
आयचो दीस गोंयच्या तमाम जनतेक अभिमान, गर्व आणि धाडसाची याद करून दिता। 19 डिसेंबर 1961 दिसा पोर्तुगीजांच्या बंधनांतल्यान मुक्त जाल्ले गोंय फक्त भूगोलिक नजरेन न्ही तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय परिवर्तनाचे प्रतीक झाले। या दिवसाचे महत्व समजून आम्ही कर्तव्य आणि जबाबदारी स्वीकारपाची गरज असा, तेन्नाच गोंय आणि भारताचे सर्वांगीण विकास घडटलो। नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी पेडणे तालुको कार्यालयात जाल्ल्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आलेकार आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। पोर्तुगीज रेजिमेंटसून जेन्ना मुक्त जाले आणि मुक्त जाल्या उपरांत भारत देशाचे एक युनियन टेरिटरी म्हणून जन्म जालो। हे 63 वर्सां आयज आमी जी पळयता हे त्या टायमाचे जे पोर्तुगीज कालावधीन जेन्ना गोंय 450 वर्सां आसलेले, आमी इमेजिन करपाक जाय की त्या टायमाचे फ्रीडम फायटर किंवा आमचे पूर्वज कशे हालात, कशे गुलामगिरीच्या हितून तांकां वागणी दिताली। गोंय मुक्ती दिसा निमतान सांगे उपजिल्लोधिकारी कार्यालयान आयोजित कार्यावळीत सांगेचे आमदार आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी राष्ट्रीय ध्वज उबयलो। ह्या वेळार उलयतना भारत देश मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया ह्या सारकिल्ल्या कार्यावळीक लागून स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर जायत आसा अशें सांगलें। हॉस्पिटल आमी आयज इनॉग्रेट जातले। आमचो प्रयत्न आसतलो डायलिसीस धरून तातूंत भितर ज्यो अत्यंत इम्पॉर्टंट अशो गोष्टी आसात त्यो हांगा जावपाक जाय, उपलब्ध जावपाक जाय, हो आमचे ध्येय आसतले। मेणावाड्याक वेलो पूल आसतलो, तो पूलय आमी करपाची रोखडोच जातलो। हांव चिंता करनाका म्हणटा, आमकां जे सकयल वचपाचे रस्त्याचे लोकांक एक चिंता आसा। आमी रोखडेच एक आठवड्या भितर थंय ताचेर तोडगो काडपा खातीर मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले आसा, मुख्यमंत्र्यान आदेश दिल्ले आसात की ताबडतोब हो पूल सुरू जावचे पयलीं पूर एखादी वेळ 1-2 महिने उशिरा जाल्यार जाता, पण त्या लोकांक त्रास जावपाक जायना हे आदेश केल्ले आसात आणि तातूंतल्यान आमी मार्ग काडटले। भाव भयणानो, म्हज्या सगळ्या पंचायतींनी पंचायत घर आसपा खातीर आमी प्रयत्न केले। आयज एक भाटी पंचायत ती आमकां इको सेन्सिटिव्ह एरिया आसा म्हणून जाले ना, बाकीच्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी प्रत्येक गांवांत भितर पंचायत जाले। प्रत्येक गांवांत भितर आयज स्वताचो मैदान जाले आसात। 1-2 मैदानां उबी रावली ही म्हज्या कारकिर्दीन भितर जाल्ली आसात। खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसो। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंय मुक्ती दिसाच्या पूर्व सांजेर पत्रादेवी हांगा आयोजित कार्यावळीन सम्राट क्लब पेडणे टावन आनी तवसे माऊली मंदिर पंचायतन वहिवाट देवस्थान कमिटीच्या वांगड्यांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली। ह्या वेळार गोंय मुक्ती खातीर बलिदान दिल्ल्या स्वातंत्र्य सैनीक सर्गेस्त गोविंद गणेश जोशी
आणि सर्गेस्त तानाजी महादेव च्यारी हांचो मरणोत्तर कार्य भोवमान जालो। ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण कर्नल के.बी. फुर्तादो हांणी उलोवप केलें। देशाच्या संरक्षणा खातीर तरणाट्यांनी व्हडा प्रमाणात सैन्य दळांत भरती जावन देश रक्षणाचे कार्य करचे, तशेंच भ्रष्टाचार हुमटून उडोवपाक तरणाट्यांनी फुडाकार घेवचो अशें आवाहन केलें। अजूनही पासून देश म्हणटा तो आमचो सुरक्षीत ना। चडशे आयकतात सोशल मिडिया आजकाल चड चलता। म्हज्या भुरगेपणान आमी न्यूज पेपर आनी रेडिओ आयकताले आनी भुरगे ताजेर प्रभावीत जातात की आमच्या देशांत जायत्यो वायट वस्तू जातात हें तशें। भुरग्यांनी कितें करपा जाय, तुमी सद्याक आतां तुमची पळय पिराय आसा ती कितें करपाची, बरो अभ्यास करपाचो, बरो नागरीक जावपाचो। NCC म्हणटा ताचो मुद्दो होच की तुमकां सगळ्यांक आनी खंयच्याय इस्कॉलाचोय मुद्दो होच आसता की तुमकां सगळ्यांक बरे नागरीक करपाक। जे पळय तुमी वाचतात आनी आयकतात ताजेर तुमी वायट दिशांनी प्रवाहीत जावची न्ही, बरे नागरीक जावचे। एक बरें वोकेशन म्हणटा आमी, म्हणजे कोंकणी मातशें साश्टीकारांची म्हणटूच म्हणजे एक बरी सर्वीस म्हणटा ती तुमी करपाची। कसली आमी उलयता की करप्शन चलता आनी कितें हें जाता तें ना, तुमी भितर सरात, खंय देश सुरक्षीत उरतलो, मिलिटरी भितर सरात। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय मुक्तींतल्या 12 शहीदांच्या घरच्यांक काल दरेकी 10 लाखाच्या आर्थीक मजतीचे वाटप केले, तशेंच मानपत्र दिवन तांचो भोवमान केलो। देश स्वातंत्र्य जालो तेन्नाच जर केंद्र सरकारान पावलां उखलून ऑपरेशन विजय मोहीम हातांत घेतिल्ली जाल्यार गोंय मुक्त जावपाक 14 वर्सांचो कळाव जावचो नाशिल्लो आनी 74 जाणांचेर शहीद जावपाची वेळ येवची नाशिल्ली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। 450 वर्साच्या पोर्तुगीज राजवटींतल्यान गोंय मुक्त करपाक ज्या ज्या हुतात्म्यांनी बलिदान दिलें अशे 74 हुतात्मे आमी आयडेंटिफायड केले। हूज हू ह्या बुकाच्या निमित्तात परत परत गोंयच्या लोकांच्या मुखार हाडप हे आमी सातत्यात सरकाराचें कर्तव्य समजलें आनी सदोदीत हे लोकांच्या मुखार हाडिल्लें। आमी आयज पर्यंत गेल्या 63 वर्सांक आयकताले की गोंय मुक्ती संग्रामांत सगळ्यात पयलो हुतात्मो बाळाराया मापारी अस्नोडच्या बस स्टँडाच्या फुडल्यान तांचो पुतळो हो सदोदीत आमी सगळे जाण पळयताले, पण तांची धूव ही एकाकी रावता, एका केन्नाच तिजोय सन्मान केन्ना जावंक नाशिल्लो। ओके, ती खंय रावता, कितें रावता हें आमकां कोणाक खबर नाशिल्लें। शेषनाथ वाडेकर हांची काणी आमकां खबर नाशिल्ली आनी हिरवे गुरुजींचे म्हणजे ज्यांच्यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक हांगासरूय येवन ह्या गोंयच्या मुक्ती संग्रामांत 1954 ते 1961 पर्यंत ज्यांच्यांनी वांटो घेतलो। गोंयांत ते फ्रीडम फायटर आसात, बट गोंया भायले अशे कितलेशेच फ्रीडम फायटर्स आशिल्ले। जम्मू काश्मीरातल्या कुलगाम हांगा जाल्ल्या चकमकीन 5 आतंकवाद्यांक मरण आयलें जाल्यार 2 जवान जखमी जाले। हा ऑपरेशन काल सांजे सावन चालू आशिल्ल्याची माहिती जम्मू काश्मीराचे DIG जावेद अहमद मत्तूर हांणी दिली। देखिए, ये एनकाउंटर जो है ये काडर कुलगाम का गांव है। यहाँ पे कल शाम से जो है वो एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है वो 5 जो है वो टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। बाकी डिटेल जो है जब ऑपरेशन कंक्लूड होगा हम आपको बाकी जानकारी दे देंगे। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली। आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर जारी केल्ल्या एका पोस्टान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपले गुरू आनी मार्गदर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशा उतरांनी तांची तोखणाय करत एक भाजपा कार्यकर्तो म्हूण तांचें मार्गदर्शन खूब मोलादीक आसा अशें सांगलें। पद्मश्री परेश मैती ह्या चित्रकारान काडिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे चित्र तांकां भेटयलें अशें तांणी सांगलें। घरमंत्री अमित शाह आयज जम्मू काश्मीरातल्या वेगवेगळ्या सुरक्षा विशयांचेर उंचेल्या पांवड्यावेली बसका आयोजीत करतले। ह्या बसकेन देशाचे खासा सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आनी हेर सुरक्षा अधिकारी वांटेकार जाले।
हालींच जाल्ल्या जम्मू काश्मीर वेंचणुके उपरांत ही पयलीच उच्चस्तरीय बसका जाता। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। पुणे हांगा राज्य सहकारी आणि जिल्लो मध्यमवर्ती सहकारी बँका खातीर इंजिनियर्स बँकिंग लिडरशिप समिट आणि प्रतिकात्मक फुडारी पुरस्कार ई+ बौद्धीक माध्यम आणि इव्हेंटलिस्ट हांच्या जोड पालवान हालींच घडोवन हाडिल्ले। हातूंत 5 राज्य सहकारी बँकांक आणि 16 जिल्लो सहकारी बँकांक पुरस्कार दिवन भोवमान केलो। ह्या कार्यावळीक गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश तवडकार, सामाजिक न्याय मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार संकल्प आमोणकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना राज्य सहकारी बँको आणि जिल्लो मध्यमवर्ती सहकारी बँकांचे जाळे गांवांनी पातळ्ळा आणि हाका लागून देशाची गांवगिरी अर्थव्यवस्था घटमूट करपाक मजत जाता अशें गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश तवडकार हांणी सांगलें। त्याचा फायदा समाजाच्या उत्थानासाठी शेवटच्या माणसाचा विकास होण्यासाठी महत्त्वाचा आहे आणि त्याच्यातून आता नवीन टेक्नॉलॉजी त्या गोष्टीची गरज आहे। त्यामुळे आज जो समिट महाराष्ट्र आणि गोवा घेतलं तर सहकार क्षेत्रामध्ये दोघांची साम्यता आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये तर सहकार क्षेत्र हे अग्रेसर क्षेत्र आहे आणि त्याच्या आधारावर आपण समाजाच्या अनेक गोष्टी आपण जी वेगवेगळ्या क्षेत्रातली लिडरशिप जी आपण बघतो उभी झालेली आहे आणि त्यामुळे हे आत्ताच्या दृष्टीने गरजेचं आहे। त्यामुळे आजची समिट ज्यांना अनेक जणांनी आवडले गेली त्या प्रोत्साहित करून मला असं वाटतं की जे आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांमध्ये विकसित भारताचे स्वप्न पाहत आहेत त्यामुळे या सहकार क्षेत्राचा सुद्धा फार मोठा उपयोग मुंबईत भारतीय नौदळाची स्पीड बोट एका पर्यटक बोटीचेर आदळून 13 जाणांक मरण आयलें। हातूंत 3 सैनिकांचो आस्पाव आसा। ही फेरीबोट पर्यटकांक घेवन गेटवे ऑफ इंडिया सावन एलिफंटा जुंव्याचेर वताली। ह्या घडणुके उपरांत 4 नौदळ हेलिकॉप्टर, 11 नेव्हल क्राफ्ट, 1 तटरक्षक दळाची बोट आणि 3 मरीन पुलिसांच्यो बोटी बचाव कार्यांत गुंतिल्ल्यो। 105 प्रवाशांक वाचोवपाक यश आयलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक 2 लाख रुपया आर्थीक मदत जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयाची मदत जाहीर केल्या। महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी लेगीत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक 5 लाख रुपयाची मदत जाहीर केल्या। अमेरिकेन पाकिस्ताना आड व्हड कारवाय करतना पाकिस्तानाच्या बॉलिस्टिक मिसायल कार्यावळीन योगदान दिवपी पाकिस्तानाच्या राष्ट्रीय विकास परिषदे सयत हेर संस्थांचेर अतिरिक्त प्रतिबंध लागू केल्यात। ज्या संस्थांनी पाकिस्तानाक तांच्या बॉलिस्टिक मिसायल कार्यावळीन साधन सामुग्री आणि हेर वस्तू पुरवपाक मजत केल्या त्या संस्थांचे अमेरिकेन हे प्रतिबंध लागू केल्यात। अमेरिकेचे राज्य विभाग म्हणयारे मॅथ्यू मिलन हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या पोस्टान पाकिस्तानाच्या बॉलिस्टिक मिसायल कार्यावळीन मजत करपी 4 संस्थांचेर प्रतिबंध लागू केल्यात अशें सांगीत मिलर हांणी ह्या संस्थांच्या कार्यावळीचेर अमेरिका बारीकसाणीन नदर दवरतली अशें सांगलें। संवसारीक बुद्धीबळ वस्तादपण मेळोवपी डी गुकेश हांणी संवसारीक रॅपिड अँड ब्लिट्झ चॅम्पियनशीप सर्तींतल्यान आपलें नांव फाटीं घेतलां। ह्या सर्तीन आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी हे भारताचे प्रतिनिधित्व करतले।
न्यूयॉर्कान जावपी ह्या सर्तीन मॅग्नस कार्लसन ह्या सारखे नामनेचे खेळगडे हातून वांटेकार जातले। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.2 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 19.4 इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। संसद भवन आवारांत भाजपा आनी विरोधी पक्ष वांगड्यांच्या विरोध प्रदर्शनात खासदारांक जाली धक्काबुक्की। दोनूय गटांनी पुलिशेन केली कागाळ। राज्यभर गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीचे आयोजन। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोंयकारांक भेटयली परबी। जम्मू काश्मीरान आतंकवादी मुठभेडीन 5 आतंकवाद्यांक मरण। कुलगाम हांगा काल सावन चालू आशिल्ली कारवाय। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी घेतली प्रधानमंत्र्यांची भेट। वैयक्तीक भेट आशिल्ल्याचे सामाजीक संकेतथळाचेर केले जाहीर। पाकिस्तानाच्या बॅलिस्टिक मिसाईल कार्यावळीन सहकार्य करपी संस्थांच्या आड अमेरिकेन लायले प्रतिबंध। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचे नाव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आस्वाद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।